गोयच्या आयडीसीन डिफेन्सा खातीर एक प्लॉट मंजूर केला। आयडीसीच्या बोर्डान हो निर्णय घेतलो। कायमस्वरुपी तत्वाचेर हो प्लॉट दिला। केपें तालुक्यांतल्या किटला उद्देगीक वसाहतीत 150 एकर प्लॉटाचेर आता डिफेन्साक डिफेन्स एक्सपो आनी एरो इंडिया प्रदर्शन करपाक मेळटलें। रक्षा मंत्रालयान मंडळाकडेन प्लॉटा खातीर अर्ज केल्लो। राज्य सरकारान 2016 वर्सा ह्या प्लॉटाचेर डिफेन्स एक्सपो आनी एरो इंडिया प्रदर्शन दवरपाचें थारायलां। एक्सपो आनी एरो इंडिया शोज पळय आसा न्ही ते हांगा करपाची आमकां एक संदी मेळ्ळी आसा। आमचे मनोहरभाई जेन्ना पळय रक्षा मंत्री जाले तेन्ना कितें जाता आमकां हितून हो फायदो आसा गोंयकारांक असो की थंय परमनंट एक्सपोजिशन्स करपाक मेळटली आनी भरपूर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो। आयडीसीन की किटोल जी पळय आयडीसीची जमीन आसा ती जमीन डिफेन्साक हे करपाची, डिफेन्सा कडेन MOU करपाचो आनी ते करपाक तांकां दिवपाचें। ते मोर दॅन 8 lakhs आसा पूण आमी 6 लाख स्क्वेअर मिटर इनिशियली प्रपोज केल्या। रिवर्ट करपाचें पळय म्हणटा न्ही ताका कशें आसा की मिटिंगेक असो तो विशय येवपाक गरज ना। तो एक नॉर्मल कितें रुटीन प्रोसिजर जे पळय अनयुटिलायज प्लॉट आसा जावं खंयच्यो फॅक्टरी बंद पडल्या तांकां कितें करता तांकां नोटीस काडटा। नोटीस काडून मागीर ते सगळो प्रोसिजर फॉलो करूनच रिवर्ट करपाक जाय। आमी आतां अशी नोटीसो ज्या जाग्याचेर वेकंट प्लॉट म्हणजे कशें की अनयुटिलायज अंडर युटिलायज अशें आसा तांकां नोटीसीस इश्यू केल्ले आसा आनी तो प्रोसिजर कंप्लीट जाले उपरांत आमी ते रिपोजस करतले आनी परत एडवर्टायजमेंट करतले। उद्देग मंत्री महादेव नायकान राजिनामो दिवचो म्हूण विरोधकांनी मागला। हावजिंग लोनाचो वेवसायीक कामां खातीर वापर केल्ल्यान ताणें राजिनामो दिवचो म्हूण अपक्ष आनी काँग्रेस आमदार मागतात। महादेवान फ्रॉड केला ह्या प्रकरणाची चवकशी लेगीत करपाची गरज ना। ह्या 2 दिसां भितर ताणें राजिनामो दिवचो म्हूण विजय मागता, नाजाल्यार विधानसभा अधिवेशनाक ह्या मुद्द्यावेल्यानूच सुरवात जातली। Of a fraud and nothing but cheating, and this government minister doesn't deserve to remain as a minister in the government. This government should not be worried about the Congress corruption cases, but should be worried about its own ministers who are involved in clear-cut case of cheating and fraud. ह्या 2 दिसांनी ताका रिजायन करपाक रावचें, हातून इन्क्वायरी पसून करपाचें कांय ना। This is an open and shut case, very clear case where the minister has committed fraud. ना जाल्यार हे असेंब्लीचें सेशन सुरवातूच एक कंट्रोवर्सी घेवनूच सुरवात जातली। जर तो रिजायन जालो ना जाल्यार आमी सोमारा युनायटेडली ओपोजिशन विल मेक अ स्ट्रेटजी अबाउट on the floor how we will go about it, that the chief minister will be relieved with our demand and therefore will oblige us before the session begins. In the unlikely event of him not obliging us, then we feel that he does not have the moral authority to present that annual report of the Goa Scheduled Tribe and OBC Corporation. So that time we will try to unitedly see to it that some sense prevails. बीजेपी सरकार शेतकारांक काबार करून उठला म्हणून काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स उलयलो। पणजे कुळ मुणकार संघटनेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आलेक्स उलयलो। फक्त सनसेट क्लॉज फाटीं घेवन कांयच जावपाचें ना। शेतकारांक न्याय दिवपाचें असल्यार पुराय दुरुस्ती रद्द करची म्हूण शेतकारांची मागणी। पावसाळी अधिवेशनात दुरुस्ती फाटीं घेतली ना जाल्यार संघटना हायकोर्टात वतली। वो गवर्नमेंट पडे हा तो हेज बिकम प्रो बिल्डर प्रो रिच गवर्नमेंट। खास गोंयकारांनी हांकां वोट मारलेलो परिवर्तन करपाक हे विसरले। चीफ मिनिस्टर उलयलो की सनसेट क्लॉज आपण विथड्रॉ करता म्हण। द एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट इज व्हेरी क्लियर। इतलो बरो एक्ट विथ सच इमॅजिनेशनांनी पडे केलेलो ते एक्टाक आनी रूल आनी रेग्युलेशन नाका नायमू आनी बिलूय नाका अनलेस यू वॉन्ट टू सबमेंट इट। सनसेट क्लॉज पड विथड्रॉ करता तेन्ना म्हणटा तेन्ना चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता मानून घेतले तेणें की खूंय तरी हे एक्टाक चुक्या म्हणून एकूच कलम फाटीं काडटा म्हणून। तर हें जे एकूच कलम फाटीं काडप म्हणजे शेतकऱ्याच्या तोंडाक पानां फसपाची कामां ते करपाक सोदतात। मेन जे काम आसा मेन इम्पॉर्टंट क्लॉज आसा ते क्लॉज 4A जेतून सरकाराच्या हेतू जो आसा तो सगळ्यो कुळाच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो ट्रान्सफर कुळाक न मेळटा त्यो दुसऱ्याच्या घशान घालपाचो प्रयत्न जो आसा तो सरकाराचो आसा। तर तो हाणून पाडपाक लागून
ताका लागून जे पूर्ण जे एमेंडमेंट आसा तें स्क्रॅप करपाची गरज आसा. ह्या असेंब्लीक जर तर सरकारान हे एमेंडमेंट फाटीं काडूंक ना जाल्यार आमी सरकाराच्या विरोधान रीट पिटिशन्स हायकोर्टान फायल करपाचें ठरलेलें आसा. रोमी लिपीक देवनागरी लिपीवरीच राज्यभाषेचो दर्जो दिवचो म्हणून दालगाद कोंकणी अकादमीन मागलां. येता ते विधानसभा अधिवेशनात राज्यभास कायद्यात दुरुस्ती करून तातूंत रोमी लिपी घालची म्हणून अकादमीचो अध्यक्ष प्रेमानंद लोटलीकार उलयलो. अकादमीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभास मंत्र्याक निवेदन दिलां. एक्टान जे कायदो आसा त्या कायद्यान घातलें की कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट म्हणून, आनी त्यामुळे कोंकणी जी रोमींतल्यान बरयताले आदी साकून आनी कोंकणी गोंयांत जिवी उरली जाल्यार हे रोमी कोंकणी वापरताले तांकांच लागून उरली हें आमी मानपाकच जाय. आनी तेणी हो गळफास कसो घातलो रोमी कोंकणीवाल्याक आनी रोमी कोंकणी काबार करपाचो प्रयत्न केलो. रोमी लिपी जे बरयतात, जे वाचतात, जे वापरतात तांचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी म्हणून आमी चीफ मिनिस्टराक, गोंयचे मानादीक चीफ मिनिस्टराक आमी हें मेमोरंडम दिल्लो आसा की जात तितले बेगीन हें असेंब्ली सेशन जें चालू आसतलें जातलें आतां मुखार मंडळी साकून सोमारा साकून त्या सेशनाक हो एमेंडमेंट हाडून हे कोंकणी कायद्यान तांणी कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी रिटर्न इन देवनागरी आनी रोमी स्क्रिप्ट अशें एमेंडमेंट हाडून हो अन्याय जो जाल्लो आसा तो पयस करचो अशी दालगाद कोंकणी अकादमीन तांचे कडेन मागणी केल्या. घेऊया एक विराम.